माझं नाव मनोज. आय एम अ ओनर ऑफ स्कूप्स अँड शेक कॅफे पॅन्जिम. तुम्ही स्टॉल हा. आता ऑलमोस्ट झाली 2 वर्सां अँड इव्हेंट इज सो गुड. दे मेक इट सो लार्ज अँड फूल त्यांचे जे ऑर्गनायझिंग आणि द लोक बीन येता पळय अँड इट प्रमोट्स नो मोटर झोन. सो एवरीथिंग इज व्हेरी गुड. सो आम्ही लास्ट 2 वर्सांच्यान करता बिकॉज इट इज लायक द सेल वायज ऑर बिजनस वायज आमकां बेस्ट जाता. सो तेज्या खातीर वी ऑलवेज डू इट. प्रायसीस म्हणल्यार कितें सर्टन अमावंट पे करता वीच इज व्हेरी मिनिमल प्रायस बट इट इज रिफंडेबल. सो रोहन खंवटे सर ही डजंट टेक एनीथिंग. सो ही इज ऑलवेज सपोर्टिव्ह. ना कांयच पे लास्ट इयर सुद्दां आमचे तेंच्यांनी पे केल्ले. दॅट्स बिकॉज ऑफ सम थिंग्स मायट गो रॉंग. सो दॅट इज द रिजन. सो इट्स कम्प्लिटली रिफंडेबल. सो यू गेट युअर मनी बॅक ऑन टायम. व्हेरी गुड अमेझिंग. म्हणजे द क्राऊड असो जाता की यू डोंट नो लायक ओवरफ्लो जाता क्राऊड. हँडल करपाक सुद्दां जायना. सो व्हेरी गुड. सी कितें जाता समथींग वीच ऑलवेज म्हणजे आमचे आतां आमी लोकल वेंडर्स आसा तांकां आमकां प्रमोशन मेळटा. लायक आमकां प्रमोशन आनी प्लस आमचे डे टू डे कितें बिजनस जाता तोय जाता वे वी कॅन अर्न सम मनी. So we are always thankful to the Rohan Khonte sir and the Goa government to organize all these events. डॉक्टर शंकर कोमरपंत. सो तुम्ही हांगासर स्टॉल घालपाचे तुमच्या स्टॉला बद्दल माहिती सांगा. म्हाज्या स्टॉलाचें नांव आसा चरक आनीक अल्टरनेटीव मेडिसीन. फर्स्ट टायम गोंयान आसा बोन अलायनमेंट थेरपी आनी रिफ्लक्सोलॉजी थेरपी. बोन अलायनमेंट आमी कितें विदावट ऑपरेशन विदावट एनी इंजेक्शन म्हणजे बोन स्पायन जी आसा पळय फॉर एग्जांपल सर्वायकल पेन आसता मागीर लंबर पेन आसता नॉन कार्डियक चेस्ट पेन आसता अशी वेगवेगळी आसा ती आमी हातीनच आमी सारके करता. आनीक रिफ्लक्सोलॉजी आसा पळय न्ही जे इम्पल्सीस आमी दिता पांयांक समज इम्पल्सीस दिता फूट रिफ्लक्सोलॉजी आसा त्या इम्पल्सीचेर आमी मल्टिपल सिकनेस आमी ते क्युअर करपाक शकता. आनीक डायग्नोसीस बी करता. तांकां कसलेच टुलाची गरज ना. फकत इम्पल्सीचेर आमी कसलें दुयेंस आसा डायग्नोसीस करता. जे दुयेंस जे आसा मेडिकल सायन्सान व्हडले टूल यूज करून ते डायग्नोस जायना ते आमी विदीन फ्रिक्वन्स ऑफ टायम आमी ते डायग्नोस करता आनी पेशंटाक सांगता आनी क्युअर बी करता. रिसंटली स्टार्ट केला 6 म्हयने जाले म्हजे हाका 6-8 म्हयने जाले. ना फ्री आसा टोटली फ्री. ही बरी गजाल आसा. टोटली फ्री अशें खंयच मेळना. फकत परवरीच मेळटा आनी नो मजूनच मेळटा. बाकी कडेन पे करून स्टॉल घालचे पडटा पण परवरीन टोटल फ्री. जे वरायटी आसा वेगवेगळे स्टॉल्स जी आसा पळय आनी ते लोकांक खुबशे कितें हांगा शिकपाक मेळटा आनी पळोवपाक मेळटा. आनी हो अनुभव जो आसा पळय न्ही हो ऑल इंडियाक असो अनुभव आमकां खंयच पळोवपाक मेळना केन्ना आयकोंक ना. हें लोकां खातीर एक न्यू आसा. लोकांनी परवरी येवचें आनी पळोवचें. नो मजो म्हणल्यार कितें नो मोटर झोन म्हणल्यार कितें आनी तेजो फायदो कितें. आनीक जे भुरगे आतां एज्युकेशन घेतात तेमी कितें तरी एज्युकेशन घेवपाक जाय कसले प्रकारचें एज्युकेशन घेवपाक जाय तें हांगा शिकपाक मेळटा. माझं नाव दिग्विजय कदम. सो तूं न्यूमोजोक स्टॉल घालपाचे. Oh, this is the second time I'm putting my stall here, and basically the last time when I put, that was my first time, and Nomozo promoted me to start my own home business. माझं स्टॉल बेकरी स्टॉल आसा. त्याचें नाव आसा यम बेक्स. इवन I have a Instagram page of Yum Bakes. So basically I will be providing pastries, cupcakes, then chocolava cakes, then a variety of pastries like red velvet, chocolate, and a number of bakery items, and it will be affordable and quality. Do visit my stall. Stall खातीर कांयच म्हाका भरपाक पडना, and that is where the advantage comes in because I'm not paying anything for my stall. So whatever I'm putting is only my making cost of the bakery, and entire is profit. Basically हांगा vehicles बी काय allowed now. It is very youth friendly. हांगा तुमकां boxing आसतले, boxing मागीर karate, then paintings, everything will be seen here. It's a very stepping out event where everyone wants their mobile, busy in their life. This is a very refreshing stuff for everyone. माझे नाव अमिता तलावलीकर. तुम्ही हांगासर न्यूमोजोक स्टॉल घालपाचे. तुमच्या स्टॉला बद्दल माहिती सांगा. हय सो हे आतां सेकंड टायम हांव नोमोजो स्टॉल घालता. सो म्हाजे स्टॉल म्हणजे आमची कमादी कंपनी आसा आमची हॅबीट 365. सो आमी गोंयान फर्स्ट अशी कंपनी जी एज्युकेशनान आसा. थंयसर आमी रिडींग रायटींग भुरग्यांक घेता हिंदी इंग्लीश कोंकणी मराठी. सो आमी भुरग्यांक हेल्प करता तेंचे डिफिकल्टी लेवलाच्यान. आमी भुरग्यांक ABCDच्या सावंड्साच्यान ते फूल रिडींग पर्यंत शिकयता. सो आमी
सगळ्या भुरग्यांक मातशी हेल्प अशी करपाक आमी इनिशिएटीव घेतलेली. सो आतां आमी फूल गोवाक रीच जाल्या. आमी पयलीं मडगांवच्यान स्टार्ट केल्ले. सो आतां आमी फोंड्या आसा, म्हापसा आसा, बिचोले आसा, पणजे आसा. हो गोंयान सामको युनीक तर इव्हेंट आनी फक्त गोंयानूच गोंयच्यान म्हणटा तो फक्त परवरीनूच जाता. सो दॅट इज ऑल थँक्स टू सर रोहन सर पर्वरी MLA. सो सारकें अशी जाता की आमी पर्वरकारां सामकी लकी असलो इव्हेंट जावपाक हांगासर. आनी बरें दिसता, भुरगीं एन्जॉय करता तशी सगळीं अडल्ट सगळीं जाणटी सगळीं एन्जॉय करता. सो अशें डिफरंट कितें कितें आसता. सो ना, आमी स्टॉला खातीर कांय प्रायस पे करूंक ना. एज अ पर्वरकारांची म्हणटनी फ्री आसा. केन्ना लास्ट इयर करूंक ना, आतांय करूंक ना. माझे नाव सिद्धेश. हांव फावंडर कोशा ऑर्गॅनिक स्टोर आनी इको फ्रेंडली प्रॉडक्ट स्टोर्सांचो. सो म्हाजें एक ऑर्गॅनिक स्टोर. सो आमचे कडेन खूब इको फ्रेंडली आनी ऑर्गॅनिक प्रोड्यूस असतात जे आमी शेतकरी ऑर्गनायझेशन किंवा ल्हान एंटरप्रायझेसां कडल्यान घेता. आमची आयडिया फ्रॉम अ स्टोर पॉयंट ऑफ व्यू आसा की आमी त्या धाकट्या फार्मर्सांक आनी एंटरप्रायझिंगाकूय मदत करप आनी तांकांय प्लॅटफॉर्म दिवप रादर देन द बिगर ब्रँड्स. नोमोजो इज अ ग्रेट इव्हेंट. इट इज अन इव्हेंट खंय आमच्या असल्या धाकट्या स्टार्टअप्सांक एंटरप्रायझेसांकूय एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा आपले प्रॉडक्ट शोकेस करपाक टू अ लार्जर ऑडियन्स. आनी नोमोजोन एज सच नोमोजो स्टॉल घालून तो तितल्याच पर्यंत इफेक्ट उरना. त्या दिसाचोच सेल असो न्हय, इट गोज इवन बियॉन्ड. कित्याक हांगचेच कस्टमर आसात जे आमच्या एंटरप्रायझेसाक परत येतात. सो इट हेल्प्स अस क्रिएट अ ब्रँड एज वेल. प्लस हे जालो फ्रॉम एन एंटरप्रायज पॉयंट ऑफ व्यू, बट इट इज ऑल्सो अ ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी भुरग्यां खातीर बी आपले शोकेस करपाक टॅलंट. प्लस एज अ कम्युनिटी लोकांक बरोबर येवन मिसळपाक. आनी इट्स अ ग्रेट इव्हेंट खंय जे कम्युनिटी बरोबर येतात. हांव म्हाजें हें आतां 3rd इयर आसतलें फॉर नोमोजो आनी पयल्या 2 वर्सांकूय एकदम बरो रिस्पॉन्स आयिल्लो आसा, वीच हॅज हेल्प माय ब्रँड टू ग्रो एज वेल. थँक्स टू आवर MLA रोहन. आमकां स्टॉल्स बिल्स एकदम फ्री असतात. Myself is Sandesh Amonkar from Journalist Colony, Patrakar. It's actually Nomozo 6, where the platform gives opportunity to all our Purvikar, show their talent and a lot of fun and joy is there. First of all, I am much thankful to our MLA, Rohan Kaute. He is doing a lot for us and putting all efforts to solve each and every problem for us. Recently, we had a problem of water crisis. आमका उदक येवपाचे इतले प्रॉब्लेम जाले. इट्स अ लॉट सेक्युलर फॉर अस, बट ही हॅज डन ऑन हिज पार्ट अँड ट्राय टू सॉल्व इट एट द एंड ऑल्सो, अँड वी आर व्हेरी मच सॅटिस्फाईड विथ दिस एफर्ट्स. अँड दिस ॲक्च्युली नमोजो वेर पीपल ऑफ परवरी coming from each and corner part of our constituency, where people show their talent and get the time to joy, and everywhere where we can find food stall with different varieties, so we can have a different taste also. Just very much thankful to him for giving us this opportunity for us. Thank you. Dev Baraku.